संत सांबापा या मंदिराक आयल्या स्तुती तुझी करूंक हांगा आमी समल्या प्रणाम करून उपकार आठवून पेटयता वर्गा बलिदान जय जय बापा जय जय तुका जय जय तुका जेजू क्रिस्ता जय जय तुका पवित्रत्या जय जय तुका त्रिएक देवा जय जय बापा जय जय तुका जय जय तुका जेजू क्रिस्ता जय जय तुका पवित्रत्या जय जय तुका त्रिएक देवा बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्यांचे नावी आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा देवाचो मोग आणि पवित्र आत्म्यांचो एकवट तुमचे सोवे आसूं तुमचे सोवे आसूं मोगाळ भावांनो आणि भयणींनो पोरण्या सोल्यांत देव मोइजे मुखांतर इजिप्तांत बंदेंत असलेल्या गुलामपणाच्या कश्टांत असलेल्या ताचे परजेक सुटका दिता मोइजे मुखांतर तो एक बसावणी करता ती बसावणी कितें म्हळ्यार आनी एका मोइजे सारक्या प्रवाद्या मुखांतर हांव सोडवून तुमकां दितलो म्हणून आनी जेन्ना देव ताच्या एकल्याच जनीत पुताक ह्या संवसारांत धाडटा तेन्ना ताची ती बसावणी पूर्ण जाता आनी आयचे सुवार्थेंत आमी पळयता ह्या जेजू वरवीं सुटका सोडवून आशेवन आयिल्ल्या लोकांक ताचेर भावार्थ दवरून ताका लागीं सरलेल्या लोकांक त्या जेजूतावन बरेंपण मेळटा आयच्या दिसा मोगाळ भावांनो आनी भयणींनो ह्या जेजूतय आमकां आधार मेळटा सुटका मेळटा सोडवण मेळटा म्हळ्यार त्या विश्वासान आमी हांगासर आसा कशें त्या जेजून ताका भावार्थान लागीं सरलेल्या कोणायकी निराशी केले ना गे तशेंच आमकांय तो केदिंकच तो निराशे करिना बदलाक ताची बेसांवां दिवन तो धाडटा तर हे मिसाचें बलिदान भेटयता आसतना ह्या मिसाच्या बलिदाना मुखान ताका लागीं सरच्या आमकां सगळ्यांक आनी प्रत्येक जावन कोणें आमच्या लागीं मागोवंक सांगलां आनी कोणा खातीर मागोवंक आमी हांगासर आसा तांकां सगळ्यांक तीं बेसांवां उदारपणांत लाबोवन दी म्हणून हे मिसाचें बलिदान भेटयता आसतना आमी मागया सांतांतून भगवंत जिणें जियोवन देवाक भोव चड लागीं आसलेलो आमच्या पसत मागता आनी आमच्या पातक्यां प्रास ताचें मागणें चड बळवंत आनी जायतें बेसांवां आमकां जोड दिवचें आसलें तर हो सांत आंतोनी आमच्या पसत मागोवन दी म्हणून ताचेय बी नवण्याचो ताच्याय ससायाचो आदार ह्या मिसाच्या बलिदाना वेळार आमी मागया हे पवित्र रितींत मोगाळ भावांनो आनी भयणींनो फावो ते परी वांटो घेवच्याक आमची पातकां आमचें उणेंपण ओळखून घेवया संगत आमी म्हणया हांव पातकी सर पदवेदार देवाक आनी तुमकां बाबा भयणींनो सगळ्यांक उसारून सांगता मनान चिंतून आनी तोंडांत उसारून वायट आदारून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यात हो म्हजो अपराध हो म्हजो अपराध हो म्हजो भोव व्हड अपराध ह्या पसत भगवंत सदांच हांव ग्वार मरयेक सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां भावा भयणींनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनंती करात म्हण प्रार्थना मागता
सर्व पदवेदार देव आमची काकुळत करूं आनी आमची पातकां बुकसून आमकां ससनांच्या जिविताक पावूं. आमेन. सौम्या काकुळत कर, सौम्या काकुळत कर, क्रिस्ता काकुळत कर, क्रिस्ता काकुळत कर, सौम्या काकुळत कर, सौम्या काकुळत कर. महिमा 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 देवा उत्सर्गी आनी शांती ताच्या इष्टा संसारी सर्वेस पौर्या देवा सर्गीच्या राया सर्वोद्वेदा देवा बाबा आम्ही तुका नमस्कार करता, आम्ही तुका दिन वाजता, तुझ्या तर वैभवा पासून आम्ही तुका वाखणता. सोमिया जेसू क्रिस्ता बापाच्या एकल्याच पुता, सोमिया देवा देवाचे शिळये तूं संसाराचे पाप काडटाय आमची काकुळत कर. तूं बापाच्या उजव्याक बसलाय आमचे मागणे मानून घे. कित्याक पवित्रज्ञा सांगता देवा बापाचे महिमे जेसू क्रिस्ता एकलोच तूं पवित्र, एकलोच तूं ईश्वर, एकलोच तूं परमेश्वर. प्रार्थुया. सर्वेस्परा ससनांच्या देवा तुवें पदवाच्या भाग्यवंतांतून कर्या बावरताचो हुशार प्रसंगदार आनी गरज्या कांतांत आसलेल्यां सोतेरासरो करून दिल्लोय. ताजो पाटलाव करून जेसूचो पाटलाव करूंक आमी शिकूं आनी सगळ्या आमच्या गरजांनी ताची मजत आमकां मेळूं. आमच्या सुम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुजे सगळे पवित्र आत्म्यांच्या एकपणांत जियेत आनी राजभर चलयता ससनांच्या ससना. आमेन. साम पावलून कोरिंथकरांक बरयल्या पयल्या पत्रांतले वाचप. भावा भयणीनो, तुमचे मदें कोणायकी एकल्याक दुसऱ्या लागीं व्यास आसा म्हूण चिंतया. तो व्यास ताणें देवाच्या लोकां हुजीर हाडचे बदलाक अनभवार्थी नितीसभा हुजीर वन थंय फिर्याद दाखल करूंक धैर्य घेवचेगी. देवाचो लोक संवसाराची जडती करतलो म्हूण तुमी नेणात गी. तुमी जर ह्या संवसाराची जडती करतले तर ह्या चिल्लर संगतींनी तीर्थ दिवंक तुमी योग्य नात गी. देवदूतांची लेगून आमी जडती करतली म्हूण तुमी नेणात गी. तर हे जिणयेच्या चिल्लर संगती विशयांत तुमी फैसल दिवचे वडले गी.
देखून असलेल्या चिल्लर संगती विशयांत न्याय उपसतीत जाल्यार ते तीर्मान करूंक पवित्र सभेंत कसलो स्थानमान नातलेल्या बायल्या नितीदारा हुजीर तुमी वेचेगी. तुमकां लजेक घालूंक हांव हें सांगतां, ना जाल्यार बाबावा मदें न्याय तीर्प कन दितलो तसलो एकलोपुणी बुदवंत मनीस तुमचे मदें कितें ना गाय. बावान बावाचेर फिर्याद वरी जैगी, तेही अनुभवार्थ्या हुजीर. तुमचे मदें कोर्तीक वर्चे तसले न्याय आसात म्हळ्यारच तुमकां ती एक सलवण म्हणयेत. तशें आसता अन्याय सोसून व्हरूंक वा आपणाकच नश्ट भोगूंक तुमी कबूल नात कित्याक? तशें करच्या बदल्याक तुमीच हेरांक अन्याय वा नश्ट करतात न्हय, तेही तुमच्याच भावाक. अन्याय करतलो कोणीय देवाचे रास जोडूंक पावचे नात म्हूण तुमी नेणात गी. फटोवन पडा नाकात. व्यभिचारी, बोंब्या पुजा करतले, प्रद्वारी, स्वलिंगकामी, सोर, अपस्वार्थी, अमलखोर, कोटे जिबेचे वा लोभी हे कोणीय देवाचे रास जोडूंक शकचे नात. तुमचे मदें थोडे एक काळात तसले जावन आसले, पूण आतां तुमकां जेजू क्रिस्ता आमच्या सोम्याचे नावी आनी आमच्या देवाच्या आत्म्यातय दोन नितळ केल्यात, पवित्र आनी नितीवंत केल्यात. देवाचे उतर हे. सर्वेस्परा एक नवे गीत गाया, भक्तांचे सभे ताची होगळी गाजया. इस्रायल आपल्या रचणारा थंय उल्हास, सियोनांत असलेली आपल्या राजा थंय संतोष. आपल्या लोकांत सोमी संतोष पावता. नाच खेळ करू ताच्या नावाची स्तुती करू, वियोल विण्या संगीत करू. सर्वेस्पोर आपल्या लोका थंय संतोष पावता. दुबळ्या धाकट्यांचो तो तारण करता. आपल्या लोकांत सोमी संतोष पावता. भक्त आपणाक लाभलेल्या जैता पासत संतोष पावो. मांद्रेर न्हिदून आसतना उल्हासाचे उद्गार ते सोडू. आपल्या देवाची वाखणी तांचे जिबेर आसू. ताच्या सर भक्तां हिस्स जावं महिमा आनी वडवी. आपल्या लोकांत सोमी संतोष पावता. आपल्या लोकांत सोमी संतोष पावता. Alleluia, Alleluia, Alleluia. हांवे तुमकां विसरून काडल्यात म्हणटा सोमी. तुमी भायसन वचून बाळका तसले फळ दिवच्या हांवें तुमकां नेमला.
सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसूं तुमच्या सोवे आसूं लुका प्रमाणे जेजू क्रिस्ताची शुभ वार्ता महिमा तुका येसुम्या त्या दिसांनी ते मागणें करूंक म्हूण एक दीस जेजू दोंगरार सोडलो आनी थंय सगळी रात ताणें देवा लागीं मागणें करून करशिल्ली. दीस उजवाडतस आपल्या शिसांक ताणें सरशीं आपयलें आनी तांचे मदल्या 12 जाणांक विंचून काडून तांकां धर्मदूत म्हणून नांव दिलें. ते 12 जण हे सिमांव, जाका ताणें पेद्रो म्हूण नांव दिलें, आनी ताचो भाव आंद्रे, जाकोब आनी ताचो भाव जुवांव, फिलीप आनी बार्तोलोमेव, मातेव आनी थॉमस, अल्फावाचो पूत जाकोब आनी देशभक्त म्हणटाले तो सिमांव, जाकोबाचो पूत जूद आनी उपरांत विश्वासघात केल्लो जुदास इस्कारियोत. उपरांत जेजू तांचे सांगाता दोंगर देंवून येवन एक मैदान सुवातेर रावलो. थंय शिसांचो एक व्हड जोमो ताचे बोवारी आसलो. तशेंच सगळ्या जुदेया प्रांतांतावन, जेरुसलेम शहरांतावन आनी दर्या किनाऱ्याच्या तीर आनी सिदोन शहरांतावन एकठांय जाल्लो एक व्हड लोकां जोमोय थंय आसलो. ताची शिकोवण आयकूंक आनी आपआपले पिडेशिडेंतलीं गूण जावंक जाय म्हूण थंय तीं आयिल्लीं. देंवसारांचे उपाद्र भक्तालीं तीं थंय येवन बरीं जातालीं. जेजू तावन दैवीक सक्त बायसरन सोमेस्तांक गूण करताली. देखून तो लोकां जोमो ताका आपडूंक म्हूण उरडातालो. देवाचें उतर हें वखणी तुका क्रिस्ता. क्रिस्तांतय प्रितीच्या भावांनो आनी भयणींनो, जेजूचें जिवीत आमच्या मुखार दवरलेल्या वेळार आमच्या जिविता खातीर जायतीं लिसांवां जेजू आमकां शिकयता. आमी पळयता मोगाळ भावांनो आनी भयणींनो, आयचे सुवार्थेंत जेजूची ती एक करणी. जेजू केदाळाय एक महत्वाचें चड गरजेचें काम करच्या पयलें कितें करतलो गे म्हळ्यार तो ताचो वेळ मागण्यांत करशितालो. कितेंय करूंक वेच्या पयलें मागण्यांत वेळ करचो कितलें गरजेचें गे म्हणून जेजू हांगासर आमकां शिकयता. जेजून करूंक आसचें तें काम कितें गे म्हळ्यार 12 जाणांक विंचून काडचें. आमी पळयता 12 जाणां विंचून काडचें तें भोव गरजेचें. कित्याक गे म्हळ्यार जेजूचें मिसांव 3 वर्सांनी ह्या संवसारांत सोंपता. ताची परगट जिणे केवल 3 वर्सांची आनी ताच्या उपरांतलीं कितलीं वर्सां, ताच्या उपरांत कितलीं वर्सां आसात तें कळीत ना. तें सगळीं वर्सां तें जेजूचें मिसांव कोणें तरी तें मुखारसून व्हरूंक आसा. त्या देखून त्या जाणांक विंचचें तितलें गरजेचें. कित्याक म्हळ्यार त्या जाणां वयर मुखलें मिसांव हुंदोन आसा. त्या देखून जेजू कितें करता, असलें एक काम करूंक वेच्या पयलें आमकां पवित्र पुस्तक म्हणटा सगळी रात तो मागण्यांत करशिता. सगळी रात मागण्यांत करशिता. मोगाळ भावांनो आनी भयणींनो, आमच्याय चलत्या जिवितांत जर कितेंय एक बरें काम, कितेंय एक गरजेचें काम आमी करच्या पयलें कितें करूंक आसा गे म्हळ्यार आमी पयलें ज्या मुळांतावन ती सकत येता, ज्या मुळांतावन आमकां तें प्रेरण येता, ज्या मुळांतावन ती जाणवां येता, त्या मुळाक आमी वचूंक जाय.
आनी तो मूळ जावन आसा मगळ बाबान आनी बेनीनो देव जाचे तावन आमी आयल्या आनी जाचे तावन आमकां गरज आसा तो सगळो आधार येता आनी त्या देखून तें वळखून घेवन ह्या मुळाक आमी आयलेल्या वेळार आमकां ती सकत मेळटा आमकां तें प्रेरण मेळटा आमकां तें धैर्य मेळटा आमकां ती जणवाय मेळटा आनी कितें आमी मुखार करूंक आसा तें सगळें बऱ्यान जाता मगळ बाबान आनी भयणीनो हांगासर ह्या पोंतळाक येवच्या जायत्यांच्या जिवितांत तांणी करची ही एक संगत आमकां एक प्रेरण इवन म्हाका एक प्रेरण कित्याक म्हळ्यार हांवें पळयलां जायते फावटी कितेंय करूंक वेता आसतना जावं पुरो इंटरव्यूवाक येता आसतना आज सकाळींच म्हाका एकल्याचें फोन आयले आज मंगळार म्हळ्यार कुठले सोडून सोमार रावता सोमार सांजेर आनी मंगळार पुरो फोनां येवंक सुरू जातात आनी मॅसेज येवंक सुरू जातात ते कितें म्हळ्यार फादर आज इंटरव्यू आसा आज एक काम जावच्यार आसा आज आमचें कितें एक कार्य आसा तें बऱ्या रितीन जावच्याक मागा म्हणून पळय मगळ बाबान आनी बेनीनो हें मागणें विचारच्या मुखांतर आमी कितें करता म्हळ्यार आमी समजता तें कितें म्हळ्यार सगळें आमच्या मुळांतावन येवंक जाय तें देवातावन येवंक जाय आनी खंडीत जावन मगळ बाबान आनी बेनीनो तें देवातावन आमकां फावो जाता आयच्या सुवार्तेंत आमी मुखार सून वेता आसतना जेजू कशें ताचें एक काम करच्या खातीर बापा लागीं येता गे तशेंच आमी पळयता लोक कितें करता लोक सोडून जेजून केल्ल्या बरेंच करता आमी पळयता जेजू येदोळूच फामाद जाला आनी सहज जावन जेजून करचीं कामां पळोवन जेजून करचें आजापां पळोवन असर्यां पळोवन ताचें नांव सगळ्यांनी गाजल्लें आनी आमी पळयता लोक कितें करता लोक जायत्या जाग्यांत आमी पळयता थंयसर जाग्यांचें नांव सयत दिल्लें आसा सगळ्या जुदेया प्रांतांत जेरुजलम शहरांत दर्या किनाऱ्याच्या तीर आनी सिदोन शहरांत थंयसर जेजू समोर एकठांय जाता तांकां कळीत आसा वो जेजू जावन आसा मूळ जाचे तावन आमकां आदार येता जाचे तावन आमकां बरेंपण मेळटा आनी त्या देखून ती तांच्याच जाग्यार उरां नासतना ह्या मुळा कुशी ह्या मुळाक सोदून ह्या जेजूक सोदून ती धांवून येतात आनी मगळ बाबान आनी भयणीनो तांणी दवरलेलो हो भावार्थ हो विश्वास कितें करता वय आमी पळयता हांगासर एक वाक्य सांगलेलें आसा तें कितें म्हळ्यार ती आयिल्लीं देंवसाराचे उपाद भोगतलीं आनी विविध पिडेशिडेंतलीं गोवन जावंक म्हूण थंयसर आयिल्लीं तीं सगळीं बरीं जातलीं आनी थंयसर आसा जेजू तो मूळ आनी त्या मुळांतावन आमकां लोक म्हणटा दैवीक सकत भायर येतली आनी तांकां सकटांक गूण करतली गूण करनासली केदाळ मगळ बाबांनो आनी भयणीनो आमी निजायकी एका मुळांतावन पयस उरता तेन्ना त्या मुळांतलें आमी घेवंक शकना आनी तें सामान्य जावन आमी पळयता जर झरीचें उदक आमकां जायचें जाल्यार झरीच्या मुळाक कशें वसा जाय म्हणटात आनी केदाळे एक सांगचें आसा आनी असली एक सांगणी आसा तें कितें म्हळ्यार झरीच्या मुळांत आमकां मेळचें तें उदक नितळ म्हणून झरीच्या मुळांत मेळचें उदक नितळ पूण ती जर मुखार 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 वेता आसतना कितें करता त्या वाटेर आसलेलें आनी कितें मेळ्ळें पूर काण घेवन येता आनी चड पयस वेता आसतना तें कितें जाता की म्हळ्यार उदक मेळ्ळें जाता त्या देखून झरी थंयच येता आसतना झरीच्या कुशीनच येता आसतना आमकां नितळ आसलेलें मेळटा बरें आसलेलें मेळटा आनी झरी तावन आमी कितलें पयस सोदता गे तितलें आमकां मेळटा तें आमच्या जिवितांतलें एक अनुभवाचें सत तशेंच मगळ बाबांनो आनी भयणीनो आमी सोम्यांत आमच्या देवातावन कितलें पयस वेता गे तितलें आमचें जिवीत
मेळ्यान जावं पावता ह्या कश्टांचे जावं पावता त्या मुळात मेळचो आधार आनी प्रेरणा आमकां सुकता आनी कितले आमी देवाक लागीं सरता गे तितलें बरेंपण आमकां फावो जाता जायते पावटी मोगाळ भावांनो आनी भयणीनो हें सत आमी विसराता हें सत आमी विसराता जायते पावटी आमी येता पूण ह्या जरी कुशी येवसो इरादोय थोड्या पट्टी सारको आसना आनी आयची सुवार्ता मोगाळ भावांनो आनी भयणीनो सारको इरादो काण घेवन सारको मनोभाव काण घेवन आमी येवंक जाय म्हणलेंय लिसांव आमकां हांगासर दिता तें लिसांव ह्या एका वाक्यांत हांगासर स्पश्ट दिसता तो आयिल्लो लोक कित्याक थंयसर आयिल्लो आमकां थंयसर लोक स्पश्ट सांगता तें कितें म्हळ्यार पयल्यान तो आयिल्लो ताची शिकोवन आयकूंक पळया ताची शिकोवन आयकूंक आनी उपरांत आमकां सांगलेलें आसा आनी आपआपले पिडेशिरेंतले गूण जावंक म्हळ्यार ताचो पयलो इरादो कितें आसलो शिकोवन आयकोनचो आनी आपआपल्या पिडेशिरेंतलो गूण जावचो दोनीय इरादे काण घेवन थंयसर ते आयले पूण महत्वाचें कितें तांच्या जिवितांत जाल्लें आसलें तें हांगासर पयलें आमकां सांगलां तें कितें म्हळ्यार जेजुतावन शिकोवन आयकूंक केदाळा मोगाळ भावांनो आनी भयणीनो ह्या मुळा कुशी आमी येता ताचें शिकोवन आयकोवच्या इराद्यान येता कित्याक म्हळ्यार ताचें शिकोवन आसा ताचें उतर आसा जिवीत दिवचें उतर आमी पळयता पवित्र पुस्तकांतलें उतरां सोम्या कोणासरशीं आमी वचूं तुजें थंय आसात उतरां सासान जिवीत दिवचीं तुजें थंय आसात उतरां जिवीत दिवचीं उतरां आनी त्या देखून हांगासर लोक पयल्यान पयलें जेजूक आयकोंक येता देखून ताचो कितें म्हणटा आमी ताचें एक लक्षण म्हळ्यार बरें तांच्या पिडेंतलीं तीं गूण जातात केदाळा मोगाळ भावांनो आनी भयणीनो सारको मनोभाव सारको इरादो दवरून आमी जरीच्या ह्या सोम्याच्या मुळा सरशीं येता आमकां बरें जाता केवल बरेंपण मात्र अशें आमकां शिकोवन आयकोंक नाका शिकोवन आयकोन देवाच्या उतरां सारकें जिवीत जियोंक नाका खाली गूण जाल्यार पुरो या कितेंय म्हाका उपकार मेळ्ळ्यार पुरो त्या खातीर मात्र आमी आयल्या जाल्यार आमी एका रितीची स्वार्थी मनशां जाता एका रितीन मोगाळ भावांनो आनी भयणीनो देवाक आमी आमच्या गरजां खातीर गळसिल्ल्या बरें जाता आमच्या गरजां खातीर मात्र गळसूंचें तशें जावंक नजो तो इरादो न्हय देव आसचो आमच्या गरजांक पावोवंक आसचो देव न्हय तो केवल देवान आसचें कित्याक म्हळ्यार देवान आमकां प्रमुख जावन आसचें आमकां ताचें बरें करूंक ताका लागीं हाडूंक ताचें तावन शिकोवन आमचें जिवीत मांडून हाडूंक आनी ताचे शिकोवण्याचो फळ जावन तें सस्नीक जिवीत आमी जोडूंक देवाचो इरादो तो अखेरीचो इरादो तो त्या देखून तो इरादो घेवन आमी येता आसतना आमचें जिवीत हेर रितीनी बेसामांनी भरलेलें जाता म्हणलो तो स्पश्ट संदेश आयची सुवार्ता आमच्या समोर दवरता तर मोगाळ भावांनो आनी भयणीनो आयच्या दिसा जें कितें देवाचें उतर आमी आयकलां जें कितें देवाचें उतर आराधना वेळार जावं पुरो ह्या मिसाच्या बलिदाना वेळार आमकां मेळ्ळां आनी प्रत्येक जाण आयच्या पयल्या वाचपांतल्यान तें उतर भोव अपुरबायेचें उतर जें कितें आमकां लाभलां तें उतर आमी तें घेवन त्या उतरा प्रमाणे जियोवन आनी त्या उतरां तें आसलेली ती ट्रान्सफॉर्मेटीव सकत आमकांय नवे मनशांक रुपीत करून दी म्हणून आमी मागया ह्या उतरां सगळें आसचें तें सगळें बरेंपण आमचें जिवीत तें बरोवन दी म्हणून ह्या बऱ्यापणान आमचें जिवीत बरोवन दी म्हणून हे मिसाचें बलिदान फुडें व्हरता आसतना आमी प्रार्थना करया मोगाळ भावांनो आनी भयणीनो देवा समोर आमी बाबर्थान रावया आनी आमची प्रार्थना ताचे समोर आमी दवरया आनी ताचो आदार मागून घेवया सर्गींच्या बाप्पा पवित्र सभा चलोवन व्हरच्या आनी पवित्र सभेक निस्वार्थी सेवा दिवच्या आमच्या पापा साहेबाक गवळी बापाक येजकांक धार्मिकांक राख आनी सांबाळ तांच्या वावरांत तांकां फावो तो प्रतिफळ लाभय म्हणून मागता बापा आमचें मागणें आयक आमच्या सर्व सरकारी अधिकाऱ्यांनी आनी राजकारभार्यांनी सतानितीन आमचो देश चलोवन व्हरूंक सर्व भ्रष्टाचार आनी अन्याय सांडून दुबळ्या धाकट्यांच्या गरजांक आदार दिवंक तांकां प्रेरण लाभय म्हणून मागता बापा आमचें मागणें आयक आमच्या युवा जाणांनी संवसारी आनी लौकीक संगतीन भुलोवन तांची जिणी हुगडाय नाशी बगर
तुझ्या पुता जेसूच्या सुवार्थेच्या स्पिरितान तांची जिणी रुपीत करणं सर्गींचे राज स्थापन करूंक तांकां कृपा आनी बळ दी म्हण मागता। बापा आमचे मागणे आयक। हांगासर जमलेल्या तुझ्या मुगाळा सांता सा अंतनुच्या भक्तिकांक तुझी दयाळ दिश्ट घाल। तांची मागणी आनी ते सवा तांची खन बेजाराय आनी काळजाची अस्कार सुस्कार हाडून ह्या पुणशेताक आयल्यांत तांची आशा अपेक्षा सुफळ कर आनी तांकां तुझ्या भरपूर आशिर्वादांनी भर म्हण मागता। बापा आमचे मागणे आयक। शारिरीक आनी मतीच्या पिडेन कश्टांच्या सर्व पिडेस्तांचेर तुजो आशिर्वाद घाल। सर्व पिडे शिडेंतली तांकां निवार म्हण मागता। बापा आमचे मागणे आयक। ह्या पुणशेताच्या अभिवृद्धीच्या कामाक विविध रितींनी आदार दिल्ल्यांचेर आनी उदार मनाच्या दानींचेर तुजो आशिर्वाद घाल आनी शंभरांनी तांकां पाटी दी। फुडें जावंक आसची सर्व बरी कामां शेवटाक पावय म्हण मागता। बापा आमचे मागणे आयक। एक घडी बर मौन रावन आमच्या कसके कर्जां बसत आमी मागया। सर्गींच्या बोमगाळ बापा तुजे तावन आमी आयिल्ल्या आनी तुजे वरवेंस आमचें जिवीत तें मुखार वेचें। आमचें जिवीत बऱ्यान मुखार वचोंक आनी त्या शेवटा पावोंक आमकां गरज आसो आधार मागून आमी तुजे समोर दवरलेली मागणी तूं दयेन आयकून घे आनी आमचें जिवीत तुज्या कृपे बेसावांनी बर आनी जिविताचो शेवट ह्या मुखांत आमी जोडिशें कर। हें मागणी आमी करता तुज्या पुता आमच्या सोम्या जेजूच्या नांवान आमेन। काणिकांची सोम्या तुका आसमर्पिता जिणेर उपकार जाप दुनिया तुका आमकां भेटून दिता आमकां भेटून दिता। मुंडो आनी होवा तुवें आमकां दिलो हाता बोटां जोरो मनशा वावरान गेलो क्रिस्ता कुडीन तो बेगीच बदलतलो जिणी आमची पवित्र करतलो क्रिस्ता कुडीन तो बेगीच बदलतलो जिणी आमची पवित्र करतलो। काणिकांची सोम्या तुका आसमर्पिता जिणेर उपकार जाप दुनिया तुका आमकां भेटून दिता आमकां भेटून दिता। म्हज्या भावा भयणीनो म्हजें आनी तुमचें हें बलिदान सर्व पदवेदार देवा बापाक मानता तसलें जावं म्हण मागात। तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनाक आनी मेमेक आमच्या नक्या पवित्र सभेच्या देवाक सर्वेस्पर मानून घेवं। सर्गींच्या बापा तुजी महिमा परगटोवंक पवित्र आत्म्यान भाग्यवंत पद्वाच्या आंतोनीची मत उजवाडायली त्याच पवित्र आत्म्यांक धाडून आमी संभ्रमतावन त्या गुटांची चड आनी चड आमकां वळख दी। ताच्या आदारान तांचो फावत्या मनान वांटो घेवंक आनी दिसपट्ट्या जिणेंत तांचो फळ काडून हेरांक बाबरताचो उजवाड दिवंक आमकां आधार दी तुज्या पुता जेजूचे नांवी।
सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसूं तुमच्या सोबे आसूं आमची काळजां उबारुया आमी ती सर्वेस्परांतय उबारता सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिनवासुया वयशे आमी करूंक फावो सर्वेस्परा पवित्र बापा सर्व पदवेदार आनी ससनांच्या देवा सर्व काळी आनी सर्व थंय जेजू क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं आमी तुका दिनवासूंक फावो हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो अंतून तुझ्या भक्ताच्या मनाक हो दीस संभ्रम तुझे पवित्र सभेक तूं फावो करताय ताचे पुण्यवंत जिवीत आमकां धीर दिता ताचे शिकोवन आमचें गिन्यान उजवाडायता ताच्या मागण्यांच्या धर्मान आमकां तूं सांबाळताय देखून देवदूत आनी भक्तां सांगाती निरंतरी आमी तुजी स्तुती गायता दरबारांचो सर्वेस्पर सर्गानी संसार भरला तुझ्या वैभवान सर्गी तुकाचे सर्गी तुकाचे सर्गी तुकाचे सर्वेस्पराचे नावी येता ताका जय जय सर्गी तुकाचे सर्गी तुकाचे सर्गी तुकाचे बापा खरोच तूं पवित्र तूंच सगळ्या पवित्रपणांची जर तुझ्या पवित्र आत्म्यांक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता जावन ती आमकां आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत आपल्याच कुशेन कस्ट मरण सुसंकव्याच्या आदीं ताणें उंडो घेतलो तुका दिनवासून तो मोडलो तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हणलें हो तुमी समेस्त घेयात आनी खायात ही म्हजी कूड तुमचे पसत समर्पूंची तेच पर्यंत जवान जातच ताणें काल्स घेतली तुका नव्यान दिनवासलो ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हणलें तुमी समेस्त घेयात आनी हांतलें पियेयात ही म्हज्या रक्ताची काल्स नव्या आनी सस्नीक कराराचें हें रगत पातकांचे बक्षाण मेळच्याक तुमचे पसत आनी समेस्त मनशां पसत तें वारोवतलें हें म्हज्या उगडासाक करात भावार्थाचो गुट परगटुया सोम्या जेजू तुझे मरण आमी समरंता तुझे पुनर्जीवन तुझ्या येण्या सोम्या जेजू आमी अत्रिता
बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जिवनपणाचो आमी भक्तीपणे उगडास करता आनी हो जिविताचो उंडो आनी सोडवणेची काल तुका समर्पिता तुज्या मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिनवासता आनी जेजूची कूड आनी रगत सेवतल्या आमा सुमेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतेन मागता सर्वेस्परा आख्खे पृथ्वीचेर विस्तारलेले तुजे पवित्र सभेचो उगडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या भाग्यवंत बापा जराळ आयसाक आमच्या गवळी बापा आनी सगळ्या याजाकी वर्गा बराबर तिका प्रित्य मोगांत वाडय पुन्हा जिवनपणाचो बरवसो धरून मेल्यांत ते आमच्या भाव भयणीची काकुळट कर तांकां आनी तुज्या इश्टागतींत मेल्ल्या सुमेस्तांक तुजें परजळीत मुखामळ पळोवंक फावो कर आमा सुमेस्तांची दया कर म्हण आमी मागता अहंकार मरिये देवाचे माय सांगाती भगवंत जुजे तिचो पती भगवंत धर्मदत्ता आनी सर्व काळी तुका मानवल्यांत त्या सगळ्या भक्तां बराबर ससनाच्या सुखांत आमकां वांटो दी तांच्या सांगाता तुजी महिमा गावंक आमकां फावो कर जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं त्यास जेजू वरवीं त्यास जेजू सांगाता त्यास जेजूत पवित्र आत्म्याच्या एकपणा सरपदवेदार बापा सर्वंदनाने वैभव तुका ससनाच्या ससना आमच्या सोडवंदराची आज्ञा मनांत धरून ताणें शिकयलेलें प्रार्थन धीर घेवन म्हणुया आमच्या बापा सर्गेंच्या तुझें नांव पवित्र जावं तुझें राज आमकां येवं तुजे कुशी सरकार जाता तशें संवसारांत जावं आमचो दिसपडटो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचेर चुकलेल्यांक बक्षिता तशें आमचे पातकां बगस आनी आमकां ताळणेंत पडोवन दिनाका पूण वायटांतले आमकां निवार सर्वेस्परासर वायटांतले आमकां निवार दया करून ह्या जिवितांत सवस्थकाय आमकां दी सर्गेंचे भाग आनी आमच्या सोडवणदारा जेजू क्रिस्ताचें येणें बरवशान अत्रेकतल्यांक आमकां तुज्या उदार काकुळतेन सर्व पातकांतलें सुटय आनी सर्व आकांतांतलें वाटाय सोम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदूतांक म्हळें तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुज्या पवित्र सभेच्या भावार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुज्या कुशे प्रमाणे तिका शांती देन एकवटान सांबाळ तूं जियेता आनी राजवट चलयताय ससनांच्या ससनांक आमेन सोम्यांची शांती सदां काल तुमचे सोव्या आसूं तुमच्या सोव्या एकामेकाक शांती दियात देवाची शेळिये संसाराचे पाप काढलेले आमची काकूत कर देवाची शेळिये संसाराचे पाप काढलेले आमची काकूत देवाचे शेळिये संसाराचे पाप काढतेले आमकां शांती दी आमकां शांती दी ही देवाची शेळी संसाराचे पाप काडटा ती शेळेच्या जेवणाक पयल्यान तिने जावन सुभागे सोम्या तुवें म्हजे भितर येवचें म्हाका फावत ना पूण तुज्या उतरान म्हाका भलायकी मेळटली
तुये काळजान मोजा दुनिया तुये आत्म्यान मोजा सुमिया सुमिया तुये उंड्यार पार काळजाने सुमिया सुमिया तुये उंड्यार पार काळजाने उगडला दार कर तूं बिडार जा आमचो निसळवण उगडला दार कर तूं बिडार जा आमचो निसळवण उंडो तूं जिविताचो संवसारा जीव दिवचो उंडो तूं जिविताचो संवसारा जीव दिवचो मन्ना जावं सर्गीचो काळजांत आमच्या सदां बिडार करचो सोमिया तुये काळजांत मोजा दुनिया तुये आत्म्यान मोजा सोमिया सोमिया तुये उंड्यार पार काळजाने सोमिया सोमिया तुये उंड्यार पार काळजाने उगडला दार कर तूं बिडार जा आमचो निसळवण उगडला दार कर तूं बिडार जा आमचो निसळवण प्रार्थुया भोवमोगाळ बापा सर्गेंच्या जेवणांत वांटो घेवन नव्या जिवान आनी गटायेन आमी भरल्या भाग्यवंत पदवाच्या अंतोनीचें शिकोवण पाळून आमकां तुवें दिल्या त्या देण्या पासत निरंतरी तुका दिनवासोंक आमकां फावो कर आनी आमच्या भोंवतणी आसलेल्या नेणाऱ्यांक बावरताचो उजवाड मेळो असो करूंक तूंच आमकां कृपा दी तुज्या पुता जेजूचे नांवी सर्वेस्पर तुमचे सोबे आसूं तुमच्या सोबे आसूं आनी सर्व पदवेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आपलो आशिर्वाद घालूं वचून येयात क्रिस्ताचे शांतीन तुमकां धाडटा देवाचे वडुपकार केरेकट्टे सांत आंतोनीच्या पुण्यशताक आयिल्ल्या तुमकां सांत आंतोनीच्या सरभक्तिकांक मोगाचो स्वागत सुमार 350 वर्सांची चरित्र ह्या पुण्यशताक आसा आनी तो वळतावन आज बरेग हजारो भक्तीक हांगासर येवन सांत आंतोनीचे मजतीन देवाचो आदार जावन गेल्यात आनी येवचे भक्तीक देवाचो आदार जावन आसात आयच्या दिसा ह्या विश्वासान ह्या पातयेनेन हांगासर आयिल्ल्या तुमकांय सांत आंतोनीचे विनवणेन देवाचो व्हड आधार फावो जावं दी तुमचें जिवीत देवाच्या कृपे आशिर्वादांनी भरलेलें जावं दी म्हणून हांव मागतां म्हज्या दिसपडत्या मागण्यांत तुमच्या इराद्यां खातीर तुमच्या गरजां खातीर सदांच मागतलो आनी प्रमुख जावन मिसाचें बलिदान भेटयता आसतना तुमचो उडास काळ तुमच्या पासत प्रार्थना करतलो म्हणून म्हजी मागणी हांव तुमकां बसयतां तुमकां कळीत आसल्या प्रमाणे हर एका मंगळारा सांत आंतोनीची नोवेनां हांगासर ह्या पुण्यशतांत चलतात सकाळीं 10 वरार पवित्र सक्रामेंताच्या आराधना सोबें हें देवासांव आमी आराम करता उपरांत नोवेन
उपरांत मीस नोवेन आनी आयिल्ल्या भक्तेकांक जवान हर एका आयतारा सकाळी 10:30 वरार हांगासर मीस आसा. ह्या पुणशेतांत हेर सवाय मेळटा भुरग्यांक तशेंच कुटुंबांचेर वांजल रजार आत्मीक समालोचन स्पिरिच्युअल कावन्सिलींग आनी कुमसारां ही सेवा गरज आसलेल्याने फोना मुखांतर सुरवेरस कळोवन म्हणच्याक विनंती. हप्त्या मदें कुटुंबां समेत ह्या पंगड जावन येतेल्यांक मिसाची गरज आसा जाल्यार सुरवेरस कळयल्यार जोगती मांडावळ आमी घालता. ह्या पुणशेतांत धर्मीक वस्तूंचे सुसज्जीत स्टॉल आसा. पवित्र उदक तेल दुंप कोंतां बेंतिण्यो सांत आंतोनीच्यो ल्हान इमाज्यो जेजूची सुवार्ता बूक बायबल वाती आनी हेर जायत्यो वस्तू हांगासर मेळटात. खंयच्या धर्मीक वस्तूंची तुमकां गरज आसा जाल्यार मिसा उपरांत या जेवणा उपरांत स्टॉलाक भेट दिवयेत. मिसां दिवंक कोणायकी आसान जाल्यार दफ्तरांत मिसां घेता. नोवेनांच्या आनी हेर दिसांच्या मिसाक तास रुपये 300. नोवेनांच्या दिसा मुर्दोम मीस दिवचें जाल्यार तास रुपये 500. हर एका मंगळारा भक्तिकांक दिवच्या जेवणाक प्रायोजक रावोवंक अवकाश आसा. रुपये 8,000 दिवन एका दिसाच्या जेवणाक प्रायोजक रावयेत. तांचे प्रमाणे चड या उणें दिवन ह्या जेवणा बाबतींत आधार दिवयेत. ह्या पुणशेतांत अभिवृद्धीची जायती योजना हातीन घेवचे चिंताप आसा. आमी हातीन धरिल्लें पयलें योजना आसा निर्गतिकांचो आसरो. हाचें काम तुमच्या दोळ्या मुखारच बरान जावचें तुमी पळयतात. जें कितें ल्हानांतल्या ल्हाना भावंडांक केलें तें म्हाकाच केलें म्हणून जेजून सांगलें आसा. आनी दुबळ्या धाकट्यांतय निर्गतिकांतय जेजूकच पळोवन जेजूची सेवा ह्या मुखांतर करूंक जाता म्हणून जेजून आमकां शिकयलेलें आसा. ताच्या शिकवण्याक पाळो दिवन म्हळ्यार बरें हें काकुळतीचें काम आमी हातीन धरलां. ह्या काकुळतीच्या कामांत आमचे सवे हात तुमकां मेळोवंक आसा जाल्यार तुमचें कुशेचें दान ल्हान या व्हड तें दफ्तरांत दिवयेत आनी हे रितीन आमकां तुमचो आदार हें योजन पंथा पावोवंक दिवयेत. सांगाता ह्या योजनांचे विवर आमची मानवी पत्रांय स्टॉलांत तशेंच दफ्तरांत मेळटात. तें घेवयेत आनी विवर जोडयेत. हेर कोणी दानी आसा जाल्यार तांकां दिवन तांचे मुखांतर आमकां आदार लाभाचो तुमी कुमो करयेत. तुमकां देव बरें करूं. आयच्या दिसा देवस्तुतेक आदार दिल्ल्या हर एकल्याचो हांव उपकार भोवरतां. प्रमुख जावन आमकां हर एका मंगळारा हांगासर येवन संगीत दिवच्या लॉयड रिबेरो गंगोळ्ळी हांसो. किर्तनां गावंक कुमो करच्या रिना मेंडोन्स आसो. तशेंच गायनाक आमकां कुमो करच्या फिलोमेना टिचर आनी तशेंच रोजी आनी हेर सांगात्यांचो. आनी तशेंच वाचपां वाचूंक बावर्ताचे प्रार्थना वाचूंक कुमो केल्ल्या हर एकल्या उपकार भोवरतां. तुमकां समेस्तांक देव बरें करूं. आमी समेस्तां उबी रावया. नोवेनाची सुरवात आमी करया. सुरविल्लें गीत आमी गावया. जपा आपले मरण सुखान बरा देव सारताच्या नावान पडता कुडा पिडेस बरे जाता दर्या सांगलीक तो फॉर्मायता आंगल्यांक पांगल्यांक बेऱ्यांक पावता कितें सांडल्या दाखोवन दिता ल्हाना व्हडांक बसोन धाडटा. पान नंबर 16 नोवेनाचे मागणे भक्तीपणी आनी विश्वासपणी आमी म्हणया. हे वर्त्या सांत आंतोनी तुज्या मागण्या वरवीं मोर सूख अनवारां देंवसार आनी सर तरांची वासाची पिडा पयस सरता म्हूण उगडास कर. तुज्या मारिफात पिडेसां भलायकी मेळटा. उसांबळ दर्ये तण जातात. बंदिवानांच्यो सांकळी तुटून पडटात. तोंटे उठोवन चलतात. कुरडे पळयतात. केपें आयकतात. मोने उलयतात. भायर पडिल्ल्यो वस्तू मेळटात. ल्हान व्हड तुजे कडेन मागतात आनी मागलें सर तांकां मेळटा. तुजे वरवीं आपाय ग्रास आनी पयस जातात आनी आमच्या सर गरजां तूं पावताय. सर पातयेनी तुजे दवर तुजी कुमक आमी मागता.
इतले बडे आशेन आमी मागता तें सर्व आमकां जोड दिवन तुजे पदवे संवसाराक दाखय आमेन. पान नंबर 18 केरेकट्ट्याच्या सांत आंतोनीक मागणे. हे केरेकट्ट्याच्या असर्या घरा पदवाच्या सांत आंतोनी तुज्या असर्या मार्फत तुझे मजत मागून ह्या पुणशताक आयलेल्या सर्व भक्तिकांक पावताय. तांची मागणी आयकताय आनी तांचे कश्ट हळू करताय. सबार जाती खातीरचो लोक येवन तुजे लागीं मागता आनी तूं तांच्या गरजां पावताय. देवान तुका दिल्या सबार देण्या पैकी असर्यांचे देणे विशेष ह्या असर्यांचे सक्तेन आमच्या सर कुडी आत्म्याच्या गरजां पाव म्हूण तुजे लागीं कालतेपणे मागता. पयल्यान पयलें सांत आंतोनीचे विनवणेन देवातान आमकां मेळिल्ल्या उपकारांक देवाक आमी अर्गां दिवया. आमचे खातीर विनंती केल्ल्या सांत आंतोनीचो उपकार बावडया. एकल्याक दुबायंत बरें काम मेळना त्या पासून ती अर्गां दितात. एका भयणीक 2 टेस्ट करता आसतना कॅन्सर आसा म्हणून रिपोर्ट आयिल्लो आनी उपरांत ती मागून देवाचो आधार मागून मंगळुरांतल्या आस्पत्रेक ती गेल्ली आनी थंयसर परत बायोप्सी खातीर रिपोर्ट मेळचे खातीर तिचे थोडे पार्ट्स धाडिल्ले आनी देवाच्या आदारान सगळो रिपोर्ट नॉर्मल आयला आनी कॅन्सर ना म्हणून थंयसर तिका सांगलेलें आसा. ह्या पासत सांत आंतोनीचे मजतीन देवान फावो केल्या उपकारांक ती अर्गां दिता. परच्या आयतारास पाबूर तावन तशेंच पांगळा तावन हांगासर आयिल्लीं. ती हांगासर हाच्या आदीं फेस्ताक आयिल्लींकय आनी 13 तारीखेर तांणी सांत आंतोनी लागीं उपकार मागलो आनी ती म्हणटा फादर आमकां 14 तारीखेरच तो उपकार फावो जालो. आमकां थोड्या कारणांक लागून येवंक थोडो जालो पूण आज आमी आयिल्ल्या. सांत आंतोनी मुखांतर जायते उपकार फावो जाल्यात. ह्या खातीर ताका आमी अर्गां दिवया. तीच मजत तो आमकां अजून दिता. ताच्या मजतीन आमच्या जिवितांत असर्यां करून दी. आमच्या जिवितांत असर्यां जायसर कितें असाध्य म्हळ्यार आमी चिंतलें आसा तें साध्य जायसर ताचे विनवणेचो आधार आमकां तो फावो करून दी म्हणून मागून आमच्यो गरजो आमची मागणी ताच्या पांयां तळ आमी दवरया. स्ट्रोक जावन आस्पत्रेंत आसच्या एकल्याची चिकित्सा बरी जावन ताका भलायकी मेळोवंक आमाल पिवण्या तावन संपूर्ण सुटका मेळोवंक बरें काम फावो जावंक कुटुंबांत माया मोग आनी शांत समाधान आसा जावंक बऱ्या तरान बाळंतेर जावंक शिकपा सांगाता करच्याक युकेंत बरें पार्ट टायम जॉब मेळोवंक बरी जणवाय लाबोवंक बरी भलायकी मेळोवंक आनी लांब आवक फावो जावंक गेल्ले पयशे फाटीं मेळोवंक IELTS परीक्षा उत्तीर्ण जावंक बरी सैरीक मेळोवंक कुटुंबादारा मदें बरो संबंद आसोवंक कितेंच समस्या नासतना युकेंत स्टुडंट विजा मेळोवंक पाटीची आनी पांयां गांठीची दूख गूण जावंक घरच्या रुकाडाक येवचे वाळात पयस जावंक शिकोवंक बरी मत मेळोवंक आनी शिकलें उगडा सांत उरोवंक वस्तीकरणाच्या घराचें आनी गाद्याचें दस्तावेजां सारकें जावंक काम केल्ले पयशे मेळोवंक OET परीक्षा पास जावन युकेंत विजा मेळोवंक अनैतीक संबंदांतावन भायर येवंक पतीने सांगता मोगान आनी विश्वासपणान जियोवंक घराचें काम बेगीनच आरंभ जावंक एकल्याची कॅन्सर आसा म्हणून सांगलेलो रिपोर्ट तो फट जावन रिपोर्ट नॉर्मल येवंक काजार जावंक मतीक उजवाड मेळोवंक एकल्याक परवां इस्रायलाची विजा इंटरव्यू आसा ती इंटरव्यू बऱ्या तरान पास जावन इस्रायल वचूंक फावो जावंक भुरग्याचे देणे मेळोवंक कोंकणी गूण जावंक शुगर आनी BP नॉर्मल येवंक स्ट्रोक गूण जावन सारकें चलोवंक जावंक घरचें रीण फारीक जावन घरचे सगळे समस्या इत्यर्थ जावंक बे आनी राग पयस वचोवंक धैर्यान वाहन सोडूंक सुकोवंक घरांत जावंक आसचें सगळें कार्य बऱ्यान जावंक जागो बऱ्या मोलाक
विकून वचोंक सुखी काजारी जिवीत फावो जावंक समृद्धी येवंक आळसाय पयस जावंक भायल्या गांवच्या लायसन्सा खातीर बरोवची परीक्षा पास जावंक आनी लायसन्स मेळोवंक एडॉप्शन सेंटरांत हांवन वेगेन्स भुरगे मेळोवंक हेल्थ इन्शुरन्स हांवन क्लेम पास जावंक डिप्रेशन गूण जावंक भुरग्यान सुडाळ उलोवंक घरांत झगडें करिनासतना समाधानान सक्तान जियोवंक वेगेन्स विजा येवंक काम परमनंट जावंक नवें बिझनेस सुरू करूंक CRZ हांवन घराक NOC पेपर्स मेळोवंक मुन्सिपालिटींत हांवन घरचें पेपरां मेळोवन लोन पास जावंक मेळोवंक आसचो आस्तीचो वांटो बऱ्यान मेळोवंक कामा जाग्यार काम करूंक जावचें तसलें बरें वातावरण सदांच आसूंक मेळोवंक घर बेगीनच विकून वचोंक ADHD पिडा गूण जावंक आंगा वयली करोज वचोंक रक्षण मेळोवंक कॅनडांत रावंक बरें घर मेळोवंक बैला गांवांक वेचें पैन बऱ्यान जावंक काम करूंक मन येवंक काम केल्ले पयशे हातांत उरोवंक काम करता आसतना तकली गुवळ येवची रावोवंक परगांवांत आसलेल्यांक बरो सांबाळ मेळोवंक शुगर आनी पायल्स गूण जावंक घरा वचूंक वाट मेळोवंक स्वंत बिझनेसाक वाट उक्ती जावंक भुरग्याचें हट उणें जावंक आनी ताणें बऱ्या रितीन शिकोवंक 2 वर्सांच्या एका भुरग्यान बऱ्या रितीन उलोवंक जर्मनींत सेटल जावंक आज एकल्याची इंटरव्यू आसा तातूंत बरें काम मेळोवंक शेळ ताप आनी आंग पांग दूख कोंकली उणी जावंक कुटुंबान समाधान येवंक बरें काम मेळोवंक पयशे पाटी येवंक बरें बिझनेस चलोवन व्हरूंक आनी इतर गरजां खातीर तशेंच आनी थोडे उपकार सांत आंतोनच्या मजतीन मेळिल्ले आसात ऑस्ट्रेलियांत एकल्याक शिकपाक गेल्ल्याक बरें पार्ट टायम काम मेळिल्लें आसा बेंदूरचो एकलो ICUंत आसलो हांगासर मागोवंक सांगलें आनी दुसऱ्या दिसा ताची भलायकी सुदरावन ताका ICUंत हांव जनरल वॉर्डाक शिफ्ट केलां आतां तो बरो जावन आसा आमकां जायते आदार मागून दिवच्या सांत आंतोनी समोर दवरलेली मागणी तो स्विकार करून दी निरंतर विनवणेन आमच्या गरजांत तो पावून दी देवाचें व्हड कृत्य आमच्या जिवितांत जायशें तो सदांच ताच्या विनवण्याचो आदार आमकां फावो करून दी ह्या विश्वासान आमचे मागणी आमी फुडें व्हरया यो आमच्या सर्गरचो देवा आमच्या बापाच्या पांयांतळीतून दवर तुझ्या मोगाळ विनंतेन काकुळदार देव ती मागणी स्विकार सुंदी सर कश्टांतले विघ्नांतले अणवारांतले पिडेशिडेंतले आनी वायटांतले आमकां तो निवारून दी अशें तुजे तान मेळिल्ल्या उपकारा मारिफात सर्व पदवेदार देवाक तुज्या पुता जेजूक आनी पवित्र आत्म्या महिमा जावन दी आमेन सांत आंतोनी आमा पासून विनंती कर क्रिस्ताच्या बसण्याक आमी फौजोवच्या खातीर प्रार्थुया सर पदवेदारा देवा तूं एकलोच विचित्र आनी आजापान करताय आमी तुजे कडेन परतून मागता तुजो सेवाक सांत आंतोनीची जीब ताच्या मरणा उपरांत जशी कुसान आसा सांबाळ्ळी तशें आमी ताच्या पुण्या वरवीं आनी देखी वरवीं सदां काळ तुका होकलाप दिवंक आनी वर्णोवंक आमकां फावो कर आमेन पिडेस्ता खातीर मागणें कितें आमकां पिडा आसा जाल्यार त्या पिडेंतलें आमकां सुमयान आपणून बरें करच्याक मागया कुटुंबांत आसलेल्या पिडेस्तां खातीर आस्पत्र्यांत चिकित्सा घेवन आसलेल्या पिडेस्तां खातीर कॅन्सर तसल्या मारेकार पिडेन किडनी फेल्युअर आसलेल्या पिडेन कस्ततल्यांक ऑटिझम आसले जायते भुरगे आसान हांगासर आवय बापाय हाडून येतात तांचे पिडा गूण जावचे खातीर सामान्य भुरगीं जावन तांणी वाडचे खातीर आनी जो कितें सगळो भलायकेचो आदार आमकां गरज आसा तो सगळो आमच्या सुम्यांतोन मेळचे खातीर आमी मागया
सोम्यांचे नावी आमचो आधार ताणे रचला सर्ग आनी संसार सोम्या दयेन आयक आमचे मागणे आनी म्हजे भक्त तुजे मुखार पावून दी सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसूं तुमच्या सोवे आसूं प्रार्थुया सर पदवेदार आनी ससान देवा तुजी गुण करचे सकत पिडेस कुडीने वतून कोस्तोंच्या तुझ्या भुरग्यांक तूं आशिर्वादीत करताय आनी व्हडा मोगान सांबाळताय ह्या तुज्या विश्वासी साकरांचे तूं दयाळ दिश्ट घाल सर्व बांदपा सांतले तांकां सोडय मोतीचे आनी कुडीचे सर दोग तांचे तान पयस कर तुजे अगणित काकूळ तुजेर पाथेवन आयल्यांक तांकां तुज्या भक्ता पदवाच्या भाग्यवंतान तुनीचे प्रत्येक मजतीन कुडी आत्म्याचे भलायकी लाभय ह्या पुणशतान तुज्या दैवीक सहवासाचो संतोष आनी समाधान तांकां मेळ्ळे म्हळी दादोसकाय तांची जावं दी अशें शांती जोडुली ती तुजी साकरां जेजू क्रिस्ताचे शिकोवणे आनी देखे प्रकार चलून तुजो मोग आनी बरेंपण पसारचें करी भक्तिवंतां जावन जियोवचें आनी तुका महिमा दिवचे भाग तांकां फावो कर क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं आमेन प्रत्येक आशिर्वादां खातीर आनी रेलिकेच्या आशिर्वादा खातीर आमचे तकले आमी बागोवच्यो सोमे जेजू क्रिस्त तुमचे सोमे राव आनी तुमचें संरक्षण करूं आमेन तुमचे भितर तो राव आनी तुमकां सांबाळलो आमेन तुमच्या मुखल्यान तो राव आनी तुमकां वाट व्हरूं तुमच्या फाटल्यान तो राव आनी तुमकां राखूं तुमच्या वयर तो राव आनी तुमकां आशिर्वाद दिवं आमेन आनी सर्व पदवेदार देवा बापाचो आनी पुताचो आनी पवित्र आत्म्यांचो आशिर्वाद तुमचेर देवो आनी सदां काल रावो आमेन आमी संपेच्या जेवणांचेर देवाचो आशिर्वाद आमी मागया सर्गींच्या बोमगाळ बापा तुज्या उतरा मुखांतर आनी तशेंच तुज्या पुता सोम्या जेजू क्रिस्ताच्या कुडी आनी रक्ता मुखांतर आमकां दादोस केल्ल्या खातीर तुका आमी अर्गां दिता आसतना आमचे भलायके खातीर आमचे वाडावळे खातीर आमच्या एकवटा खातीर आमी सेवकेच्या ह्या जेवणाचेर तुजो आशिर्वाद घाल हें जेवण आमच्या कुडींतली पिडा पयस करूं आमकां नव्या उमेदीन आनी भलायकेन भरूं आमचे मदलो एकवट तो चड करूं आमचो भावार्थ तो घट करूं आनी ज्या कोणें हें जेवण जो इरादो दवरून दिला ज्या उपकारांक अर्गां जावन हो आधार दिल्लो आसा तांकांय तुजो आशिर्वाद दी ताणें आशेवचो उपकार तूं तांकां सदांच फावो कर आनी सदांच तुजो जतनेचो आदार तांकां दिवन तांचें जिवीत तूं सांबाळून व्हर हें मागणें आमी करता तुज्या पुता आमच्या सोम्या जेजूच्या नांवान आमेन तुका सांतांतून वता तुजी देग वाटेक उजवाड बावार्द्या तुज्या पावलांनी चलो क्रिस्ता सारके जाव धाड म्हजो सर्गीकार बापा तुज्या पावलांनी चलो क्रिस्ता सारके जाव धाड म्हजो सर्गीकार बापा खऱ्या भावार्थाचो हुशार प्रसंग गरजेवंतांक दिलाय तेराचो आदार उतरान देखील तूं व्हड क्रिस्ता परगटला उर्बादी क्रिस्ताक दिवंक ह्या काळा नमन तुका सांतांतून भक्ता तुजी देग वाटे उजवाड पावार्ता तुज्या पावलांनी चलो क्रिस्ता सारके जाव धाड म्हजो सर्गीकार बापा तुज्या पावलांनी चलो क्रिस्ता सारके जाव धाड म्हजो सर्गीकार बापा मोगाळ पुत्रा सवय आमकां मोरी आशिर्वाद दिव आमकां जेजूच्या पवित्र काळजा भुरग्यांक तुज्या दे तुजे आशिर्वाद भगवान क्रिस्ताचे करवे नेवर आमकां आमच्या देवाक आमच्या दुस्मनांतले बापाच्या आनी पुताच्या आनी पवित्र आत्म्याचे नावे आमेन.